ध्रुव ध्रुव महाराजान कशी आहे तांगेल्या भावना व्यक्त केला, सेंटिमेंट्स व्यक्त केला. त्याच टॉपिक आज रिलेटेड आम्ही भक्तीन तू कशी सेंटिमेंट्स कसं स्थान असं भावनेच कसं स्थान असं ताचेर आम्ही आज डिस्कशन करचे आसा. तुमगेले पुरायजनाले आशीर्वाद घेवन हे सेशनान तू मुखार सिद्धा शिष्टाष्टकम सिरीज कंटिन्यू करता आसत आमी. हे सिरीज आमी हाजी खातीर करता आसत की आमकां भक्तीन तू स्पेसिफिकली देवाल नामस्मरणान तू देवाल नांवा वयरी रुची आनीक वाडूं. सो देवाले प्रार्थना करुया की हे नेक्स्ट एक 45 मिनिट्स आमी 1 आवर स्पेंड करता आसत ती देवान स्वीकार करता. हांव कसं क्वालिफायड ना या टॉपिका खातीर जाल्यार किंचित रुपारी तुमगेले सेवा करचे लेखारी हे सेशनाक मुखार सुद्दां आसा. सो हे पॅटर्न तशी आसतले प्रोग्रामाचे. आमी शिष्टाष्टकमाचे वर्सेस खंय ते आतां आमी डिस्कस करतात ते म्हणुया. मागीर सेल्फ वेल डिस्कशन आसतलें. मागीर एक राउंड महामंत्राचे चॅन्टिंग करून मागीर कसं फीडबॅक असल्यार घेवन मागीर आमी कंक्लूड करू. सो प्रार्थना करून सेशन स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. शिष्टाष्टकमाचे प्रार्थना स्टार्ट करू मागीर सुरेश लोक चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः. एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिह जनिनानुरागः. अंतु चैतन्य महाप्रभून सांगचे आसा की कृष्णाला आनी कृष्ण नावान कसलें एक अंतर ना. देवाल पुरा शक्ती हे नावा भितर आसा म्हणून त्या विश्वासारी आमी केन्ना हे नामा जप करता ती कीर्तन करता ती देव खंडित आमकां त्या प्रकारार पावता म्हूण चैतन्य महाप्रभू सांगता आसा. त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानतेन कीर्तनीय सदा हरिः. न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि. अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय. लास्ट टाइम 5 श्लोकात आमी कंक्लूड केलेले. आज दोन आमी 6th वर्सारी आमगे डिस्कशन स्टार्ट करू. संची श्लोक. नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति. अंतु चैतन्य महाप्रभू सांगता सती नयनं गलद अश्रुधारया दोळे देखून अश्रू येता आसा. हे पुरा एक लक्षण चैतन्य महाप्रभू सांगता आसा. कंटिन्युअसली राबयनासी दोळे देखून उदक येता आसा रडता आसा ती नयनं गलद अश्रुधारया.
वदनम गदगद हृदया गिरा. म्हळ्यार इतलें म्हणटा भावूक जावन गळ्या दुखून म्हणटात पळय आवाज येना, म्हळ्यार एक एक म्हणटा भावूक जाल्यार पेटा गळ्या म्हळ्यार उलोवचें जायना म्हणटात पळय, तशी त्या प्रकार. वदनम गदगद हृदया गिरा, चोकअप जातात म्हणटात पळय तशी भावनेन. पुलकैर निशितम वपू कदा, म्हळ्यार आंगा कांट्या आयलीं तशी म्हणटात पळय, एक म्हणटा झुम्म जाल्लें म्हणटात पळय आंगाक, तशी त्या प्रकार. तेकाची क पुलकेर निशितम वपू कदा, म्हळ्यार ह्या पुरा भक्तीन तूं एकदम लीन जावन भावनात्मक पुरा शुद्ध जावन भक्ती करताना मनांत तशी हृदया भितर ते पूर्ण रुपार ते शुद्ध भक्ती आसता ना, अशी भायल्यान हें लक्षण दिसता म्हूण. अशी केन्ना जगतलें म्हूण चैतन्य महाप्रभू सांगता आसता ते. नयनम गलद अश्रुधारया, वदनम गदगद हृदया गिरा, पुलकेर निशितम वपू कदा. हें केन्ना जगतलें म्हूण. म्हळ्यार हें पुरा एक प्रकाराची बॉडीली ट्रान्सफॉर्मेशन्स म्हणटात पळय, म्हळ्यार हें लक्षण फिजिकली दिसतात. दोळ्या दुखून उदक येवचें, आवाज येवं, म्हळ्यार कांय सांगूं जायना, चोकअप जाल्यार म्हणके जातात पळय, आंगाक एक झुम्मसी जाता. हें पुरा भितर वयलें भावन आसा पळय भक्तीचें, एकदम निश्ठावान जावन भक्ती, एकदम प्रेम म्हणटात पळय, त्यातनं ते एकदम इंटेन्सिटी भक्तीची हृदया भितर आसतना असल लक्षण भायर दिसता. ताका ती केन्ना जावन म्हाका ती निर्मल जावन अशी भक्ती म्हाका मेळटली म्हूण अशी चैतन्य महाप्रभू सांगता आसता ती, की असल ती निर्मल भक्ती हृदयान तुमी गेले इतले आयल्यार असल पुरा लक्षण भायल्यान दिसतलें, हो केन्ना येतलो दिवस म्हूण. म्हळ्यार एक्स्टॅटीक सिम्पटम्स म्हणटात पळय, भारी एक नमुन्या ती बदनम गदगद हृदया गिरा, भारी एक नमुन्या खुशेर ते भावनात्मक जावन असल पुरा शरिरार लक्षण दिसता. तें केन्ना येतलें अशी म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगता आसता ते एक प्रकार पळयत. हाची फुडले श्लोकांत चैतन्य महाप्रभून सिथधुली सदृशम विचिंतय तशी म्हणलेलें. म्हळ्यार म्हाका तुगेल्या चरण कमलारी एक जाग उक्कोळ्ळू, हें विषमे भवांबुधो, हे भवसागरा देखून म्हाका उक्कोळ्ळू तुगेल्या चरण कमलारी सिथधुली म्हण म्हाका एक जाग दिया ती देवा म्हूण. सो तांतू देखून कंटिन्युएशन म्हळ्यार चरण कमला देवाले जाग मेळ्ळ्यार कसन जातलें. चरण कमलार देवान जाग दिल्यार एकदम भक्तिमय जावन जीवन जातलें. हृदयांत आत्मक म्हणटात आत्मोद्धार जावन एकदम भक्ती येतली आनी तेन्ना अशें लक्षण येतलें म्हूण. तो म्हणटात एक पण स्पिरिच्युअल कॉन्शियसनेस और आध्यात्मिक रुपारी एक प्रकार देवाल सान्निध्याचें तें एक प्रभावारी केन्ना भक्ती करता ती तेन्ना असल पुरा स्पिरिच्युअल इमोशन्स म्हणटात पळय, आध्यात्मिक जावन अशी भावना हें पुरो अनुभव करूं येता. केन्ना देवाल अनुभव आमकां हृदया भितरय जाता तेन्ना हें भायल्यान येवचें लक्षण म्हूण. म्हळ्यार दोळ्या दुखून उदक येवचें, देवाल उडकास करून हृदया गदगद गिरा म्हूण. सो हें म्हणटात पळय एक सेंटिमेंट्स म्हूण. सो आतां आमी हें साधक जावन आसतना असं सेंटिमेंट्स और म्हणटात पळय सेंटिमेंटॅलिटी म्हणटात पळय, हें हाचें हाका कशी मना वचता असल पॉयंट आसा म्हूण. सो हाचे खातीर आमी हें एक भारी एक छान प्रसंग येता रामायणांतू. ताजे विशीं आमी ते कथा आयकल्यार ते देवाल ते आयकल्यार तांतू आमकां थोडें एक आयडिया येतलें कसलें की हें रामानाची लक्ष्मणा सांगचें आसा हो विशय, हाचे विशयारीची सेंटिमेंट्साचे भावनाच स्थान कसं ना म्हूण. सो हें भारी एक चंद एक प्रसंग आसा रामाल आनी लक्ष्मणाल मध्येंतू. थंय राम लक्ष्मणा सांगता की भावना म्हळ्यार एक व्यक्ती खातीर एक आभुशणां म्हणकेची म्हूण. सो कशी हें खंयची परिस्थितींत हें अशी तांगेले ते डायलॉग जाता तांणी उलोवन घेता ते आमी पळोवया. सो तांणी रान्ना आसतना दूर देखून राम लक्ष्मणाक एक सैन्य येवचें आयक पडटा तें. ते सैन्य येवचें आयक पडले ताका म्हळ्यार लक्ष्मण केन्ना तत्पर जावन आसता. कसले एक रानांत कसले एक प्रकाराचे म्हणटात पळय खंयी कसले बाद जावचो कसले एक परिस्थिती आसल्यार लक्ष्मण कुठले तत्पर जावन आसता तागेले बिल्लू बाण घेवन. कोणी राक्षस की कोणी प्राणी की कसले कोणी मारूं येतात की तशें त्या प्रकारार कुडले तो पळयता वयर चडटा. रामू सांगता की लक्ष्मणाक पळया म्हूण. तेन्ना लक्ष्मण कुडले थंय वयर लागीं आशिल्ल्या झाडार पळयता म्हळ्यार दूर त्या झाडार चडल्यार दूर तें दिसता न्हय. वयर तो सायडा पळयता आसता लक्ष्मण आनी दूर देखून पळयल्यार दिसता
अयोध्या ताका म्हळ्यार लक्ष्मणा पळयल की ताका कळटा त्या सैनाक. सैनीक पळयल से ताका कळटा लक्ष्मणा की हे अयोध्याची सैनीक म्हण, अयोध्याचे सैनीक म्हूण. थंय समळ पळयल्यार थंय पळयताना मुखार भरत येता आसता. लक्ष्मणा भारी कोप येता. कस्सन पळय हे अवस्था. भारी कोप येता लक्ष्मणाक. हो आयलो पळय, हो म्हणटा आनी पळय ती दुष्ट कैकेयी पूत आयली पळय म्हणटा लक्ष्मण. एक तर तागेले आवसून कैकेयीन अशी ती एक तुगेली दुर्बुद्धीन रामाक अशी वनवासा पेटयलो. आनी आतां तागेल आवसून पुणी वनवासा पेटयला. आतां हो येता सगळे सैनिकाक आमकां मारूंक म्हूण. ताका गोतना लक्ष्मण सांगता गे रामाक. ताका गोतना हांव असेल त्या रामाक कसं न्हय सगळेच ताका आनी तागेले सैन्याक पुरा जना आजी हांव मारून घालता. लक्ष्मण आसता ते रामाक कांय जायना म्हूण. सो त्या प्रकारार लक्ष्मणाक कोप येवन तो तागेलें तें एक उतर तागेल्या तोंडा दुखून येता म्हूण सांगता. तेन्ना तें आयकले सुद्दां राम सांगता लक्ष्मणा तूं अशी उलोव नाका म्हूण. भरताक म्हगेले खातीर कितली प्रीत आसा पळय, तुका म्हगेले खातीर कितली प्रीत आसा पळय, तितलें भरताक म्हगेले खातीर प्रीत आसा. खंडित भरत आमकां पुराजनाक अयोध्या आपूण व्हरच्याक आयला तो म्हूण. आनी राम सांगता खंडिताची ताका केन्ना कळना की म्हणटात पळय की कैकेयीन ताका वनवासा पेटयलें म्हूण तशी केन्ना ताका कळना पळय. तेन्ना खंडिताची तोका भारी दुख्ख जावन आसा पुरो. आनी तो म्हाका आपास आपोवचे घेवन आयला. खंडिता तशींच आसतलें म्हणटा. सो तूं तागेले वयरी कोप काडनाका. भरतान तुका केन्ना कसलें म्हणलां की येतोळ तें मागीर तूं तागेले विशीं कसलें कोपतास अशें लेखून की तो अशें करचें पुरो म्हूण. म्हळ्यार राम आनी लक्ष्मण उलोवन घेताच म्हळ्यार हें सैन्य दूर दोखून पळयतात न्हू. तांणी येताना दिसता आसा. मागीर राम कंटिन्यू करता की की अशी कसलें तुगेल्या मनांत हें पुरा भावना येता आसा म्हूण. तूं म्हगेलो तूं आतां रानां आयला फॉरेस्टांत तूं तेन्ना अशी जातास की तुका आतां म्हणटात पळय की एक प्रकाराची इरिटेशन जातास की एक सेकंड. सो अशी जाता की रामाक अशी जाता की भरताक तुका कसं न्ही इमोशन इतलें अशी कसलें सांगता आसा. म्हळ्यार आतां तुका अशी जावं कसं न्ही कश्ट जालना की म्हणटात पळय एक पण ताका कसं की एक परिस्थिती निमित्त कोप येता पळय इरिटेट जावन ताका आतां रानांत येवन कसं न्ही राबचें समना ताचे खातीर तुका थोडो कोप येता आसता तुका तूं इरिटेट जाता आसता. आनी तुका तसं न्ही आत्मेक लोटून राबचें तसं जाल्यार कश्ट जावन तुका तुगेलें म्हणटात पळय मूड वायट जालां कसं न्ही कसं न्ही रानां येवन तशी कसं न्ही तुगेल्या मनांत तसल्यार ना भरत म्हगेलो लोटून राबतलो तूं अयोध्या वच म्हणटा काय राम. हें रामान अशी सांगली सुद्दां लक्ष्मण म्हणटात पळय एक मिनिटा खातीर थंड जाता खंय. म्हळ्यार ताणें अशी लेखय न्ही की रामाल तोंडा दुखून अशी उतर येतलें की तूं वच भरत म्हगेलो लोटून राब म्हणून. हें आयकल सुद्दां म्हणटात पळय एक्चुअली रामाल आनी तांगेले मदीं आशिल्ली प्रीती आमकां म्हळ्यार आमकां त्या मनाक व्हरचें आमगेली कल्पना करची आमगेली शक्ती ना. जाल्यार जाल्लो एक प्रसंग आमी सांगची न्हू. तेन्ना तांणी अशी उलोवन घेताना भरत येता आनी भरत रामाक पांय पडून सांगता खंय की हांव हे रानां दुखून वच्चें ना. तुमी पुरायजनान आपास येवका आनी तूं त्या राजसिंहासनार बसून अयोध्यापती जावन तूं अयोध्याचो राय जावन तूं आपास राज करता रे रामा. हेजे हांव वच्चेय ना आपास अशें ह्या प्रकारार भरत येवन कुडले सांगता खंय. आनी थंय रामान कसं न्ही ताका म्हळ्यार उतर म्हणी सुद्दां भरता दिसता की रामान म्हळ्यार ताणें सांगिल्लें आयकना दिसता म्हणून. तुका भरत कुडले थंय म्हणटात पळय की प्रकार योग मुद्रार बसता खंय आनी योग मुद्रार बसून तें म्हणटात पळय उलयना खंय कोणा लेकाची. आनी म्हणटात पळय ध्याना बसता खंय म्हळ्यार रामान येवका न्हय तो आपास खंडित वच्चें ना म्हूण. तेन्ना राम सांगता खंय भरता तुगेली प्रिती इतलें आसा की हांव तूं सांगिल्लें कोरता न्हय भरता म्हण सांगता खंय.
म्हळ्यार तुगेल प्रिती मुखार हांव कांय न्ही, तुगेली इतली प्रिती ताकाची तूं राजसिंहासन तुगेलें आशिल्लें तें म्हाका दिवचें आयला ना, हांव एक्सेप्ट करता म्हणटकीर तूं म्हळ्यार तो किरीट घेवन येईल काय म्हळ्यार म्हळ्यार तूं आज राय जावपाचो अयोध्याचो म्हूण आनी ते अयोध्याचे ते रायान घालचे किरीट ते राम भरताले घेत काय आनी भरत अशी खुश जाता काय म्हळ्यार तो कसं की आईल ते फॉरेस्टान कसं की तागेले रानांत येईल ते कसं की मनांत घेवन आयिल्लो ते म्हणटात पण सक्सेसफूल जालें ना रामान रामान स्वीकार केलें की तो राय जातलो म्हणून आनी ते किरीट स्वीकार केलें म्हणून भरता इतली खुशी जाता की म्हळ्यार हाची खातीर तो आयिल्लो आनी राम मागीर सांगता काय की बाई हांव हें किरीट एक्सेप्ट केलें भरताक हांव एक्सेप्ट केलें जाल्यार हांव आतां पास तुका हें दिता म्हणून म्हळ्यार आतां नेक्स्ट 14 वर्सां खातीर हें किरीट हांव वापस तुगेल्याक दिता सांबाळून दवरता तूं हें म्हूण 14 वर्सां तो सांगता हे भरता आमगेले बापसून म्हाका सांगिल्लें कसं की एक वचन दिलेलें ते 14 वर्सां खातीर वनवासा खातीर वचूंका म्हणून ताचे खातीर त्या बापसून सांगिल्लें वचन ताचे खातीर म्हाका तुगेलें कोऑपरेशन जावका तूं तें सांगिल्लें वचन तें हांव पालन कोर्स तशी म्हाका तूं म्हाका तें सांबाळसून व्हरका तें चंद कोन्न चलोवसून दिवका म्हूण भरत जाल्यार राम सांगता काय आमगेले बापसून सांगिल्लें तशें कसं की एक आज्ञा आशिल्ली वय न्हय तें जावका म्हळ्यार वय न्हय ताका राम भरता सांगता काय की तूं राजसिंहासन राय जावका म्हूण ना म्हूण कैकईन न्हय हांवसून तुका त्या म्हळ्यार कैकईन न्हय तें सांगून दशरथ महाराजाला तुका राय केलोलो ताजे निमित्त तूं राय जाल्लो न्हय तूं राय जाल्लो आतां तूं तें म्हाका हाडून दिलें किरीट हांव स्विकार केलें आतां हांव तुका तें आपस दिलें तुका म्हळ्यार आतां तूं राय असल्यार वय अयोध्याचें तूं मेगेल बिहाफारी म्हूण मेगेल खातीर तूं राय जाल्ला म्हूण तूं आतां राय न्ही जाल्यार तूं मेगेल खातीर राय जाल्ला म्हूण तेन्ना असल पुरा उतर आयकून भरता कळटा की राम आयकचना आपस येवच्या खातीर म्हूण जाल्यार ताका एक मनांत एक रामान तागेले एक भावन स्विकार करून कसं की एक आशिर्वाद केल्या म्हणके ताका एक म्हणटा जाल्यार भरत सांगता जायत हांव तुगेल खातीर म्हणटात पळय तुगेल खातीर ऑन बिहाफ ऑफ यू राय जाता अयोध्याचें जाल्यार कसं एक एविडन्स जावका न्हय की हांव तुगेल बिहाफार राय जाला म्हूण तुगेल खातीर राय म्हणून तुगेले अधीन जावन हांव तें राज्य करतलो म्हणून सांबाळसून घेतलो तुगेले पादूक म्हाका दिवका म्हूण रामाल्या सांगता काय आनी तें पादुका म्हणटात पळय ताणें घेवचें आसतें रामान ताका दिवचें आसतें पादुका आनी पादूक तें स्विकार करून भरत तागेले माथ्यार ग्रहण करता त्या रामाल पादुका म्हूण आनी ते पादुकेक दवर न्हू आनी ते अयोध्या व्हरून ते राजसिंहासनार दवर न्हू ते रामाल पादूक येयल्ले ते पांय पडून ताणें तें रामान येवच तें म्हणटात पळय एक प्रकारारी कसने एक प्रकार खंयचे एक राय जावन आशिल्लें कसने एक सूख स्विकार करनासी भारी एक म्हणटात पळय देवाल उडगास करून रामाल उडगास करून ते कसन कार्यक्रम जावका ते चलोवसून रामाल पादुकेचें स्मरण करूनची तें पुरा तोणें 14 वर्स काडलेलें आसा आतां काळा पळयल्यार कसं लढाई जाल्यार म्हणटात पळय एकल्या एकल्या चपलान मान घेतात म्हणटात पळय तशीच आसता जाल्यार हें आमी प्रसंग पळोवं येता की रामालें आनी भरतालें कशी कसन एक तांगेली एक भावन आशिल्ली म्हूण सो एक प्रकार पळयल्यार ते 14 वर्स तें राज्य केलेलें रामाल पादुकेन अयोध्या वयर आनी भरत रेप्रेझेंटेटिव्ह ते पादुकेचो रामाल रेप्रेझेंटेटिव्ह जावन तें पळयता हें पुरा पळयतना लक्ष्मणाक एक म्हणटात पळय कंट्रोल रडता आसके लक्ष्मण हें पुरा पळोवन संजता म्हळ्यार भरताल प्रिती पळोवन आनी तांगेले ते रामाल आनी भरताल तांगेले तें तांणी उलोवचें पळोवन तांगेले ते कसं परस्पर भावना पळोवन लक्ष्मणाक अशी रण येता काय की हांव कसन मेगेल मनांत एक विचार आयला हांव कोपून भरता खातीर कसन लेखिना बा कसन अवस्था जाली मेगेली म्हूण त्या प्रकारार तागेले मनांत भावन येता म्हूण मागीर भरतान आनी वतरी रामाक साश्टांग म्हणटात पळय नमस्कार करून रामाल म्हणटात पळय क्षमापण मागून घेता काय लक्ष्मण की हांव कसन उतर आयिल्लें मेगेलें भरता खातीर रामा सांगता की तूं क्षमापण कोरका म्हाका गोत्ता म्हाका
अशी कोप कशाला येता म्हणून लक्ष्मण सांगते रामाला का इतले कोप कशाला येता म्हणून त्याने राम सांगते ना तू एकदम लक्ष्मणा तू एकदम सेंटिमेंटल म्हणून म्हणजे भावूक तू म्हणून त्याने लक्ष्मण सांगते म्हळ्यार भाव नसूचे भावूक जावचे म्हळ्यार वायट वेनी जावन म्हणटा त्यातनं रामान सांगचे ना ना भावूक जावचे सेंटिमेंट्स वायट नाही इनफॅक्ट म्हळ्यार बद्दल सांगचे म्हळ्यार हे भावन असतं पळय मनुष्याला व्यक्ती खातीर सेंटिमेंट्स ते आभूषणां म्हणकेची म्हूण व्यक्ती खातीर म्हूण जाल्यारीची राम सांगता काय की आमी ते भावना स्वीकार करताना असल भावनेच ते उपयोग अशी करका खंयच्यान आमी धर्मा प्रती भक्ती प्रती आमी मुखारसून वचयता खंयची भावनेन आमकां धर्मा दोकून आनी भक्ती दोकून दूर वता ती तसल भावन आमी स्वीकार करूं नजे म्हूण म्हळ्यार सेंटिमेंट्स भावना असले असल आमी स्वीकार करका असल आमी व्यक्त करका खंयच्यान आमगेलें उद्धार जातलें असल सेंटिमेंट्स असल भावना आमी व्यक्त करचे नज खंयच्यान आमगेलें पतन जातलें म्हूण सो त्या प्रकार रामान हें सांगचें अशें काणयेंतू तशें जाल्यार की आमी पळोवं येता की भावना म्हळ्यार आसचीची आमकां विदावट सेंटिमेंट्स विदावट आमकां जीवन करूंकच जायच ना आमकां पुरा जनाक आमी पळयल्यार प्रॅक्टिकली आमकां इमोशन्स जावूं आमगे लायफांत जाल्यार आमी ताचे हेचवल्यार लेखल्यार ಸ್ವಲ್ಪ भावना अशें पुरो खंयच्यान आमकां भक्तीन तूं मुखारसून वचत आसत तें एक ताजें सहाय जाता आनी ಸ್ವಲ್ಪ असल भावना अशें पुरो खंयचे आमी धर्मा दोकून दूर वचचे पुरो सो तशें खंयचे भावना आसल्यार खंयच्यान आमी धर्मा दोकून भक्ती दोकून दूर वता ती तें आमी अवॉयड करता थंय तें चुकोवका आनी खंयचें आमकां म्हणटात पळय आमगेलें भक्तीचें पोशण जातलें धर्मा कार्यांत आमकां सहाय जातलें तसल भावना तसल सेंटिमेंट्स खंयच्यान आमी कृष्णाले भक्ती करच्याक आमकां तत्पर जावन आमकां सहाय जातलो तसल आमी भावन स्वीकार करता म्हूण हें आमी आमचे दोकून पळोवं येता कसं जालें की एक प्रकार भावन म्हळ्यार भारी इम्पॉर्टंटाची सेंटिमेंट्स आनी भक्तीची एक प्रकार पळयल्यार हायेस्ट लेवलार भावन न्हू सेंटिमेंटच न्हू भक्ती म्हळ्यार आमगे हृदयान तूं देवाल खातीर एक प्रकार स्ट्रॉंग म्हणटात पळय प्रितीची भावन केन्ना येता हृदया भितर तीच न्हू भक्ती सो तें एक पॉयंट आशिल्लें हातूं पळोवच तशी आनी सेकंड आनीक एक पॉयंट म्हळ्यार की सेंटिमेंट्स आनी सेंटिमेंटॅलिटी म्हळ्यार भावन आनी भावूक जावन अशी म्हणटात पळय तांतूं एक कसं ना म्हूण कसं जालें की भावन आसता ती आमी आमगेले भावने लेक्कारीची मुखारसून कसं करची म्हूण डिसिजन घेतात जाल्यार तेन्ना तें चुकून पडचे चान्स आसा म्हळ्यार कसं ना जाल्यार की आज म्हाका अशी करुया म्हूण दिसता म्हूण ताकाची तें केलें आज म्हगेल भावना म्हळ्यार मना आयली तशी आज म्हगेल भावना म्हाका मना अशी दिसता फिलींग म्हणटात पळय आज म्हाका हांव हें करचें फील करता असो म्हूण ताका हें केलें आज देवाल मुखार आयलो कृष्णा मुखारी कितली चंद दर्शन आसा आनी देवा दर्शन पळोवन एकदम म्हणटात पळय भारी एक भावना आयली कितले चंद दिवस आनी तें अशी भावना येताना आमकां दिसचें पुरो आतां म्हगेली भक्ती चिके चड जाल्ल्या दिसता देवा पळयली ताका म्हगेल कसन भावना आयली पळय म्हगेल मनान तूं म्हणून आनीक दिवस देवाल मुखार वचून राबतना कांय म्हणटात पळय एक फिलींग ना आनी आरती चलता आसा आमी वॉच पळयता आसत की आरती केन्ना एंड जातली केन्ना घडघड वचचें म्हूण सो कसन जालें एक दिवस भावन आयली कसन की भारी एक दिवस ते भावन येयनी सो आमकां आमगेले फिलींग जाल्या कार आमी कसन करचें म्हूण डिसायड केल्यार ताची वयर तगू जातलें म्हणटात पळय एक प्रकार स्थिर जावचें साध्य ना कसलें फिलींग आल्या कार सेंटिमेंट आल्या कार आमी पुरा डिसिजन घेता गेल्यार आज म्हाका अशी करता म्हूण दिसता कशी केलें फाल्यां म्हाका अशी करची ना कशी दिसता तें कर न्ही तेन्ना तें स्थिर जावन भक्तीन मात न्ही जिवनांत तूं तें स्थिर जावन मुखारसून वचच्याक चिके कश्ट जातलें म्हूण जाल्यार की एक म्हणटात पळय कमिटमेंट म्हूण आसता कमिटमेंट म्हळ्यार एक मन कशें की कोरता म्हूण आसल्यार तें करचेंची आज मन आसचो मन ना लायक दिसच्या पुरो आज मूड आसा मूड ना आज करचें तें फिलींग आसा फिलींग ना म्हळ्यार कोरका अशें दिसता जाल्यार तें कशें की कमिटमेंट म्हळ्यार आमगेलें साधना और कशें की आमी लेखतात की हें इतलें पंत देवाल नामस्मरण करता इतलें स्तोत्र पठण करता और कशें की एक भक्ती कार्यांत आमगेल्या मनांत आमी गट्टी दवरून घेतल्या की हें एक सेवा करता म्हाका तेन्ना तें फिलींग आसचो ना आसचो भक्ती भावन आमगेल्या मनांत तूं भारी चांग रुपार आसचो चिके उण आसचो आमी करता वता ती म्हूण
जनरली हे संवसारांत तूं निर्मल प्रीत एक पळयल्यार आवसूल आनी एक चार्डा मतेन तूं हे संवसारांत पळयलें ताका रात्री वय चेडूं रडता जाल्यार आवसूक पुरो जाल नासचें पुरो जाल्यार आवसूल मनांत येना की ते चेडूं रोडो हांव त्या चार्डाक कसल्या रडल्यार येडना हांव पळयना चार्डाक म्हणून ना आवस खंडीताची रडसिता उठयता कितले ती स्वता कितलें पुरो जावन अशें पुरो ते स्वता सौखी ना जावचें अशें पुरो जाल्यार त्या चार्डान रोडची पळयसिता आवस उठ्ठो न्हू त्या चार्डाक पळयता आनी ते कसन त्या चार्डा जावका आशिल्ली तशी करता हें म्हणटात पळय एक प्रकाराचें कमिटमेंट म्हणटात पळय कमिटमेंट म्हळ्यार आमी कसलेंय एक फिलींग अशें पुरो ते आमी सबऑर्डिनेट करतात म्हळ्यार तें तितलें ताका महत्व ना त्या फिलिंगा खातीर आमगेली कसन की एक जबाबदारी आसा पळय कमिटमेंट ताका महत्व आसा ते केन्ना आमी ते महत्व ते कमिटमेंट कोर नाशिरा राबो मात आमगेले ते भावनाक ताका सबऑर्डिनेट करता ती की कसन की करचें जबाबदारी आसा कसन की कमिटमेंट आसा भक्तीन तूं मुखार सून वचचें देवाल खातीर हें कोरका तेतून आमी करता वता ती सेंटिमेंटालिटी म्हळ्यार आमगेलें कसन आमगेलें मन आयलें तशी करता वता आज देवाल नामस्मरण करची मूड आसा आज केल्लें आज चिके मूड ना ताका आज कर न्ही नामस्मरण कर न्ही आज जप कर न्ही तशी न्ही तशी म्हणटात ते सेंटिमेंटालिटी म्हणटात म्हळ्यार मूड लेकार आज कोर्च कशें की केल्यार करता गेली ती करनातले करनाशी बसली ती तशी न्ही ते नियमीत रुपारी करचें ताका ते सेंटिमेंटालिटी तुकून भायर येतात आमगे चैतन्य महाप्रभून हे श्लोकांत तूं सांगचें म्हळ्यार की की फार एक व्हड सेंटिमेंट सांगतात न्हू चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा इतली पुरा भावना सांगता आसा ती हें म्हणटात पळय भार एक हाय लेवल म्हळ्यार देवाल भक्तीन तूं भार एक हाय लेवलार देवाल भक्तीन तें म्हणटात पळय हें आमकां कॉपी करून इमिटेट करचें जायना भार एक नमुने भितर दोकून तें कसन की एक देवाल खातीर आकर्शण जावन देवाल अनुभूती देवाल त्या सानिध्याचे अनुभव जावन त्या प्रकारार ती भावना येवची ते एक विंगड लेवलार ते आकर्शण करता ते नॉर्मली आमकां ते कॉपी करचें जायना असेल आमी खाली आयकून घेवेत जाल्यार आमी कसन आमगे साधक जावन ते आमगेले नियमीत रुपार साधन करता ते येतली आमगेली भावना वैरी तोकू जेत्ता आसतलें जाल्यार आमी देवाल सेव करता तसलें म्हणून हें करूं आनीक एक पॉइंट आसा तें थोडे पळोवन मागीर आमी हाची कंटिन्यू करूया आनीक एक म्हळ्यार खाली आमी भावनेनाची कसं म्हणटात पळय कसं एक कसं एक नियम पालन करना कसं कोणी केल्यार ताजें तशें चलना म्हळ्यार भावना आनी कसं की एक रिजन म्हणटात ऑर ते कसं ते कारणान करचें त्या आमी समजून घेवन ताजें पालन करता म्हूण ब्रह्मयमल म्हूण शास्त्रांत एक प्रभुपाद स्वाम्यानी हें केन्ना श्लोक तांगेले इवन तांगेले पुस्तकांतूय बरयल्लें आसा श्रुती स्मृती पुराणादी पंचरात्र विधिम विना ऐकांकिती हरीर भक्तीर उत्पात इव कल्पते म्हळ्यार देवाल भक्ती खंयची आमी शास्त्रानुसार करना ती शास्त्र म्हळ्यार उपनिषद पुराण नारद पंचरात्र असेल पुरा फॉलो करनाशी आमगेल्या मनांत येईल कसं कोणी करचें तेन्ना तें अननेसेसरी डिस्टर्बन्स एक्चुअली समाजा खातीर म्हणून उत्पात इव कल्पते उत्पात म्हळ्यार कसं मन आयिल्लें तशें कसं करचें कसं की एक चोल नायिल्लें गुरुले मार्गदर्शनारी शास्त्र गुरु साधू शास्त्र म्हणटात पळय ताची मार्गदर्शनारी ते एक चांग रुपारी ते फॉलो करचें एक गायडन्स घेवन मार्गदर्शन करून त्या भक्तीच कसं की फॉलो करचें तशी करनातल्यार म्हणटात पळय एक डिस्टर्बन्स जाता म्हणून उत्पात इव कल्पते म्हणून तो कसं म्हळ्यार ते स्पिरिच्युअल गायडन्स ऑर आमकां तें मार्गदर्शन शास्त्रांत कोण गुरू मुखांतरान आमकां कसं तें मेळटा ताजेन आमकां आमगेली बुद्धी गट्टी जाता आनी आमकां तें कसले करता म्हूण तें कारणय कळटा खाली भावना मात न्ही हें केल्यार कसं जाता हें कसले करता हें पुरो आमी मना वरयता तो हें साधना भक्तीच कसं पथ आसा पळय आमगेलें आमी केन्ना फॉलो करता ती तेन्ना आमी ते आमगेले भावन खंयच्यान येता ते कारण गोत्तसून ते आमगेले ताची भावना ते आमगेले भावना उत्पन्न जाता आमगेल्या मनांत म्हळ्यार ते कारण म्हळ्यार कसं ना अशें न्ही की आज सांगा म्हण की आज भारी एक चांग मुडार आसा लायक फिलींग येता आसा ताका हांव जप करतलो म्हूण आज चिके बोर्ड आसा
म्हळ्यार एक म्हणटात पळय बोरींग जातास म्हाका, आज के मन ना, आज हांव जप करना जाल्यार बुद्धी आनी कारण कसन सांगता, ना आमगेलें शास्त्रान सांगिल्लें आसा, देवान सांगिल्लें आसा, हळू हळू भक्त सांगता ती की देवाल नाम स्मरण म्हळ्यार भारी चांग. म्हाका आजी ताचें सांगल्यार खुशी जावं खुशी जायनासी पयसो. ते बुद्धी आमकां आमगेले मार्ग आमी हें गुरू साधू शास्त्रा देखून आयकले निमित्त आमगेली बुद्धी आमगेले मार्गदर्शन करता. हें आमी कसं भक्तीन तूं नियमीत रुपार करता जाल्यार ही एक जबाबदारी, एक कमिटमेंट तें. सो आमगेलें हें गोत्त आसून आमगेले भावना ताचे नंतर येता. आजी करची मन आसा, फाल्यां करची मन ना, तशें न्ही. आमगेली भावना एक एक दिवस लायक भावना येवच्या पुरो, खुशी जावच्या पुरो जाल्यार आमकां तें कारण केन्ना कळटा पळय, शास्त्रांत तूं कसं न्ही खंयच्या कारणान आमी कोरता हें चांग तेन्ना आमकां तातूंत मुखार सून वचयता. जाल्यार आनीक एक विशय अशी आसता की आमी म्हणटात पळय खाली कारण कारण सोदून बैसून आमगेले ते भावना दाबोवन दवरल्यार तें वयसम न्ही. आमकां कळुंका वय तें कारण म्हळ्यार आमकां शास्त्रा देखून गुरू द्वारा तें खंयचें कारण करचें म्हणटात पळय आमी एक एनालिसीस करतात आमगेली बुद्धी शास्त्र वाचून हाजे निमित्त हें जाता, ताचे निमित्त तशें जाता. तें खंडीत आमकां हेल्प करता म्हूण. जाल्यार अशी एक म्हणटात पळय स्कॉलरली अप्रोच घेवन म्हणटात पळय कांय एक भावन नासलेले खाली एक एनालिसीस एक नॉलेजा खातीर केल्यार तें वयसम न्ही. आतां फकत कोणी एक स्कॉलर आसा म्हणलें भारी एक म्हणटात पळय पळोवचे विद्वान पुरा ताका 700 श्लोक ताका भगवद्गीताचे बाय पाट येता म्हणटात पळय मेमोरायज एका मागशे एक पटा तो म्हणटलो 700 श्लोक जाल्यार कृष्णा वयर विश्वास ना ताका. कशें की भगवद्गीता एक बुक कशें की एक चांग एक सांगल्यार तातूंत कशें की एक नॉलेज आसा. हितून सगळे भगवद्गीता तेषां सत्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम न्हय. सगळे भगवद्गीताची महत्वाची ह्यांची कोणी मना वयल्यार की कृष्णाला भक्ती करता म्हणून म्हळ्यार असल प्रकार बाय पार्ट म्हण भगवद्गीता कोर न्हू भक्तीची भावना नासल्यार तें मागीर प्रयोजन आसता. पुरा कशें की भगवद्गीता वाचिल्लें कशें की म्हणटात पळय बुद्धी उपयोग करून कशें की श्लोक शिकलीं ती जाल्यार भक्तीची भावना नासल्यार सो भावनाचें व्हड महत्व आसा. खाली एक म्हणटात पळय बुद्धी उपयोग करून कशें न्ही खाली एक इंटेलेक्च्युअली म्हणटात पळय खाली एक बुद्धी ना ताचें कशें की कारण सोदूचें हें करचें नॉलेज मेळटलें तातूंत जाल्यार नॉलेज आवडटू कसं नाही देवाल खातीर भावन ना कसं नाही एक देवाल प्रती आकर्षण ते डेव्हलप जायनासल्यार तें मागीर कांय प्रयोजन ना. सो आमी पळोवं येता की रिजन आनी इमोशन म्हळ्यार ते कशें की कळचें तें कारण नॉलेज आनी देवाल खातीर भक्ती ते ओट्टूच येवका. ते ओट्टू आसतना तें मात्र ते आमी म्हणटात पळय मुखार सून वचूं येता. एक चेडो एक उणें आसल्यार जायना दोनीय जावं. खाली भावना मात देवा शास्त्राचें आनी कांय समजून घेवचें ना तशी जावचें ना आनी कांय म्हणटात पळय शास्त्राचें न्ही समजून घेवचें आसा जाल्यार खाली मात एनालिसीस मात करचें कसं न्ही भक्तीच प्रॅक्टिकली नामस्मरण करना कसं न्ही साधन करना सी तें मागीर जावचें ना कसं की एकच चेडो उणें आसल्यार प्रॉब्लेमा जातलें म्हणून कसं की मस्त सकळ नॉलेज एक हें मेळ्ळ्यार जाल्यार कसं नाही म्हणटात पळय देवाल खातीर कांय भक्ती नासल्यार तें एक प्रकार तें इम्पर्सनलिझम जाता निराकारवादी म्हणून देवाल स्वरूप देवाल लिले खातीर कसं न्ही एक प्रकाराचें आकर्शण जायना खाली एक एनालिसीस मात जातलें तशी एक पळयत मागीर आतां एनालिसीस करता करता एक जण मस्त विद्वान आसता ती तांचे ते एनालिसीस करता आसतना कशें जाता की खंयच्या एक विशयाक सान वस्तू घेवन तांणी ताची कशें की एक व्हड मिनींग काडचें पुरो ती एनालिसीस करून आनी ते एक रॉंग डायरेक्शनार वचचें पुरो म्हळ्यार ते दृश्टांता खातीर तुमकां कोणाक गुर्त ना ताका पळयलो तो कोण की मनुश्य आसा तुमी ताका गुर्त ना तुमकां जाल्यार ताका पळयलो तो भारी कोपार आसा तेन्ना तुमी तुमगेले बुद्धीचो उपयोग करून एनालिसीस करचें पुरो हो शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन दिसता म्हळ्यार एक एक जना वेगी कोप येता पळय तसल व्यक्ती दिसता म्हळ्यार कुठले आमी कशें की एक एनालिसीस करून आमी कंक्लुजनार आयलीं ती आनी कोण की एक नुतर आपला
इंट्रोवर्ट दिसता तो, ताका कोणालें उलोवचें आनी लायक जायना दिसता म्हूण. म्हळ्यार कुठली आमी एनालिसीस करता ती, आनी कशें की एक वस्तू पळोवन आमी कशें की एक जनरल आमी एक डिसिजन घेतात की हो व्यक्ती तशें आसच्या पुरो, हो व्यक्ती अशें आसच्या पुरो. तो आमी एक पण सान एक वस्तू पळोवन जजमेंटल जावन कशें की ताका तातूंत व्हड एक कन्क्लुजन काडचें पुरो ती. तशीं जी निराकारवाद हे जावन आसतात पळय, कोण शास्त्राचें एनालिसीस करतात, एक पण नैती म्हूण त्या पुरा शास्त्राचें एनालिसीस करतात हे भौतीक संवसाराचें, की तूं हें म्हणटात पळय असल पुरा पंचमहाभूत आसा, हें आसा तें आसा म्हूण डिटेल्डार एनालिसीस करचें पुरो ती. मात तांणी खाली तांणी भक्ती नातिल्या निमित्त देवाल विशय पळय, तेन्ना तांणी देवाक एनालिसीस करचें सुरू करतात. म्हळ्यार देवाल अशी, देवाल तशी म्हणटा कसं नाही, तांतूं म्हणटात प्रितीपूर्वक जायना तें. जशें की मागीर कृष्ण वय तांगेलें एक एनालिसीसा पार्ट जाता. अशी असल्यार अशी, अशी असल्यार तशी म्हूण. सो तशी जाताना तांणी तें एक म्हणटात पळय निराकारवादी जावन ते एक देवालें सच्चिदानंद स्वरुपा प्रती कांय प्रिती ना, त्या सेवाच भावना येना तांगेल्या मनांतू, आनी कांय भावना येना ते निमित्त तांकां कशें की देव वय कशें की एक म्हणटात पळय अशींच एक मस्त सगळे विशय अशे संवसारांतू तांतूंत एकलो देव वय म्हूण एनालिसीस करचे खातीर, आनी तांणी तांगेली बुद्धी उपयोग करून एनालिसीस करता ती. सो एक प्रकारान तांणी हें एक पॉयंट म्हणून आज कन्क्लूड करूया. हाजेरीची नेक्स्ट टायम ते डेव्हलप करूया पॉयंट, की एक पण कोण हे देवाल विशय आनी कोणाक इंट्रस्ट ना पळय, तांणी हे संवसारा विशयांतूच मस्त अटॅच्ड आसता, देवाल विशय कांय ना तांकां. तांकां ते सहजिया टायप म्हणटात, ताचे विशय आमी नेक्स्ट टायम पळोवया. ते सहजिया म्हळ्यार कसो. तशींच म्हाका एक पंथा कृष्णाल खातीर मस्त अटॅचमेंट आसता, जाल्यार पुरा विशयान तूं म्हणटात पळय तांकां अटॅचमेंट आसता. आनी हे एनालिसीस करता वतात पळय कोण निराकारवादी आसता ती, तांकां म्हणटात पळय संवसारा विशयान तूं अटॅचमेंट ना, कृष्णाल खातीर येना म्हूण. जाल्यार भक्त कोण आसता ती, कोण भक्तीच पद स्विकार करता ती, तांणी कृष्णाल खातीर आकर्शीत आसता ती, ह्या संवसारा प्रती न्हय. सो आमी म्हणटात पळय एनालिसीसार हें पळयता की आमकां कारण शास्त्रोक्त जावन आशिल्लें पुरो कारण आमी मनावर तशें आसा आयकून जाल्यारीची आमी आमगेले भावन कसन आसता प्रिती हृदयाची त्या देवाल चरणा कमला प्रती दिवका. सो हे दोनूय विशय केन्ना ओट्टू आसता तेन्ना आमी भक्तींतू मुखार सुरू वचीत. सो हाज्या वांगार पळयता मागीर ह्यांचे पॉयंट नेक्स्ट टायम आमी एक्सपांड करून आनी हाजे विशयार आनी म्हळ्यार जजमेंटल कशें आसचें, कसले आमी जजमेंटल जावचे न्हय, ह्या पॉयंटार आमी एक्सपांड करून नेक्स्ट सेशनाक कवर करूया. सो आज कसन डिस्कस केलेलं आमी रिकॅप करूया. आज आमी संची श्लोकारी स्टार्ट केलेलें. ऐनंद तनुजा किंकरम पतितां सॉरी संची श्लोकार केलेलें. नयनं गलदश्रुधारय वदनं गदगदहृदया गिरा पुलकेर्निश्चितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति. तें केलें म्हळ्यार देवाक नयनं चैतन्य महाप्रभून सांगचें की असल पुरा लक्षण आसा भक्ती ते मेगेल मनांत मेगेल हृदया भितर हें भक्ती केन्ना येतली म्हूण ताचे संबंदीत आमी हे पॉयंट्स डिस्कस केले की सेंटिमेंट्स आनी सेंटिमेंटॅलिटी म्हळ्यार कसं न्हू. ताचे खातीर आमी तें एक रामायणाचो प्रसंग पळयलो. तातूंत आमी पळयलें कशी भरताक कोप लक्ष्मणाक कोप येता रानांत आसतना भरताक पळोवन की तो जावं येवन रामाक आनी ताका आनी रामाक मारूं आयला दिसता. म्हळ्यार ताका भंय अशें पुरो मुखार येवन तागेलें राज्य आमी तागेलें घेतल्यार म्हूण. तेन्ना रामान सांगचें आसा लक्ष्मणाक की जायत आसलें भरत हांगा राव तूं आसा म्हूण अयोध्याक. तेन्ना म्हळ्यार तसलें पुरा उतर आमी तें विवर्सून आयकलीं ती. आनी मागीर लास्टारी तें भरताल आनी रामाल तें प्रिती पळोवन लक्ष्मणाक ताका कळटा की तो चुकून उलयलो म्हूण. तेन्ना लक्ष्मणान रामा सांगचें आसा की हांव कसले आसले कोप येता म्हूण. तेन्ना रामान सांगचें आसा आसरे लक्ष्मणा कांय न्ही, तूं भावूक अशें व्यक्ती म्हूण, इमोशनल तूं म्हूण. तेन्ना रामान तेन्ना लक्ष्मणान रामान निंगूचें आसा. आज हें मेन पॉयंट आसलें ह्या सेशनाचें की इमोशन्स वायट वे भावूक जे सम न्ही वे. तेन्ना रामान सांगचें आसा ना, इमोशन्स चांगची. इमोशन्स म्हळ्यार भावना म्हळ्यार तें एक व्यक्ती खातीर एक आभुशण तें जावन म्हूण. जाल्यार ते भावना इमोशन्स भक्ती खातीर धर्मा खातीर उपयोग जावपाक ते धर्माचे आनी भक्तीचे विरुद्ध जावन आसत भावना आसल्यार तें चांग न्ही. सो त्या प्रकारान आमी तें एक प्रसंग पळयलो आनी ह्या पॉयंटार आमी डिस्कस केलेलें की सेंटिमेंट आनी सेंटिमेंटॅलिटी कसं न्ही म्हूण. सेंटिमेंटॅलिटी म्हळ्यार आमी
कसं एक आता म्हणतात पण मन आयलें तें केल्लें सेंटिमेंटल सेंटिमेंटल आज आमकां कसं की कांयची मूड आयल्यार केल्लें आनी कसं आज मूड नासलें तें कर न्ही तशी न्ही म्हणून ताचे खातीर आमी हें डिस्कशन केल्लें की एक कमिटमेंट आसता जबाबदारी आसता म्हणून भक्तींत आमी कसं करता तें आमगेलो मूड असो ना असो आमी तें हावसूल एग्जाम्पल पळयलें की चेडूं रडता आसतना हावसूं कितलेंय पुरो जावन आसल्यार त्या चेडा कसं जेवता तें करता तिगेलें तें कर्तव्य तिगेलें तें जबाबदारी चेडा पडोवचें म्हूण ती मुखार सून येवन तें करता तें कमिटमेंट तशींची कमिटमेंट जबाबदारी आसतना साधना आमी भक्तींत आसतना एक एक दिवस आमकां देवाल विशय करचें वाचूचें मन आसचें पुरो एक एक दिवस ना आसचें पुरो एक एक दिवस नामस्मरण केलें भारी खुशी जावचें पुरो एक एक दिवस अशी दिसचें पुरो कशी करचें बा म्हूण म्हळ्यार मूड ना म्हूण जाल्यारीची आमी सेंटिमेंटल जावचें न्हय सेंटिमेंट्स आसूं कावय जाल्यार म्हळ्यार आमगे फिलिंग्स जाल्यार काय आमी करची न्हय आमकां कसं करका म्हूण ताकाच आमी ह्या पॉयंटार कंक्लूड केल्लें की इमोशन्स आनी रिजन्स म्हळ्यार ओट्टू वचुका म्हूण आमी तें एक श्लोक पळयलें प्रभुपाद स्वामीन सांगचें श्रुती स्मृती पुराणादी पंचरात्र विधीम विना ऐकांकिती हरीर भक्तीर उत्पातैव कल्पते म्हळ्यार कसन की एक मूड आयल तशी करचें कसनय कुणी करचें तशी करूं ना कसन की एक शास्त्रांत सांगिल्लें आसा एक विधी आसा गुरून वैष्णव जनान आमकां एक दाखोवन दिल्ली वाट आसा तें कशी मुखार सून वचका म्हूण त्या लेखार केल्यार तें आमी पुरो समजून घेवन स्क्रिप्चरल इंटेलिजन्स म्हणटा ती म्हळ्यार ते शास्त्रांत आशिल्ले विशय आमी तें म्हणा व्हरून आमकां तेन्ना कळटा तें कारण आमी भक्तीन करचें तें कसल्याक करचें कसन केल्यार ताची कसन जाता ताचें ना तें पुरो आयकून तसल भक्ती करतना आमकां ते ताचे जावं संबंदीत जावं कसले भावना व्यक्त केल्यार ते समजची सो ते कसन तें कारण करचें शास्त्राची रिजन म्हणटा ती आनी इमोशन हे दोनी ओटू वता भक्तींत तेन्ना एक एक दिवस आमकां खुशी जावचें पुरो एक एक दिवस ना जावचें पुरो जाल्यार आमी तें आमकां एक म्हणटा लॉजीक आनी रिजन कळटा तेन्ना कळटा जाल्यार आमी हें पॉयंट डिस्कस केलें की भावना सोण घालून खाली लॉजीक आनी रिजन म्हळ्यार खाली एनालिसीस मात करता आसल्यार त्या वेसम न्ही जसं की आमी तें एग्जाम्पल पळयलें की भगवत गीतांत 700 श्लोक उडगा आसा पुरा बाय हार्ट मारला एनालिसीस केला जाल्यार कृष्णाल खातीर कसं भावन ना मागीर तसल तें बाय पार्ट म्हण भगवत गीता ताची कसं प्रयोजन आसवें सगळ्या भगवत गीता वाजिल्ल्या देवाल भक्ती उत्पन्न जावचे खातीर आनी आमी एनालिसीस करून बाय हार्ट करून आमगेले एक नॉलेज दाखोवन सिवाय देवाल खातीर कांय भक्ती डेव्हलप जायनातली त्या वयनी सो हे दोनी ओट्टू वचूका म्हूण आमी तें पॉयंट डिस्कस केलेलें आनी मागीर आमी ते जजमेंटलिटी विशय थोडे उलयले ताजे विशीं आमी नेक्स्ट टायम थोडे हें करुया की आमी कसं एक सान विशय घेवन पळोवन ताजी कसं एक कंक्लुजन काडचें पुरो ती तशींची आमी पळयलें ते निराकारवादी कोण आसता ती तांणी कसं एक एनालिसीस करता करता मागीर देवाल एनालिसीस करचें सुरू करता ती म्हूण म्हळ्यार भक्ती पथान तशी न्ही भक्तीन तूं आमकां एक दोनी हाजे खातीर स्थान आसा आमी एक बुद्धीन तें एक अंडरस्टँडींग करचें आनी ताजेन अंडरस्टँडींग करतरी आमकां तें एक भक्तीन तें एक भावना आमी ताजें येता ताजे विशय आमकां आसा सो आंगार आपयतात कसं उलयलें तूं चूक असल्यार तुमी क्षमापण करून दिवका आता मी एक राऊंड 108 पर्यंत हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करूया मागीर कसं फीडबॅक कसं असलें तें करून आयज सेशन कंक्लूड करूया नेक्स्ट टायम आमी ह्याच टॉपिकार जजमेंटल जावचें आनी हें इमोशन आनी रिजन हें एनालिसीस हाजे विशयीच आमी आनीक ಸ್ವಲ್ಪ पॉयंट्स डिस्कस करूया संची श्लोका बद्दलच आंगार आपयता आता मी पुराजनान कलकलीन भक्तीन हें व्हड विशय म्हळ्यार हें सेशनांची ह्यांची की आमी 108 हें मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द सेशन 108 पर्यंत हरे कृष्ण महामंत्र आमी ओट्टू म्हणचे सो मी पुराजनान देवाला प्रार्थना करूया की चांग रुपारी देवा कसं की एक ಸ್ವಲ್ಪ टायमा खातीर सत्संगा भाग घेतिल्लो आसा आमकां देवान चांग रुपारी भक्तींत मुखार सुन वचतसर भाग आता आमी जप करूया हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Hare
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम एक मिनिट राहा. कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण. धन्यवाद पुराजनाका सेशन जॉईन केलेल्या तर नेक्स्ट संडे का आपास यांची सेशन्स कंटिन्यू करूया. कोणाक कसं शेअर करू का फीडबॅक दिवपा आसल्यार ती येता नेक्स्ट 2-3 मिनिट्स जाता ताजे आमी सेशन कंक्लूड करूया. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ते तुम्ही सांगिल न्ही अशी म्हळ्यार एक पण बेजार जाता एक पण तो खुशी जाता जाल्यार आमी देवाले भक्ती सोडूनच म्हणली ते म्हळ्यार म्हाका बेगीन अर्थ जालना म्हळ्यार हांव डेली सकाळीची देवाले हरे कृष्ण मंत्र म्हण घेवन न्हावन घेन हरे कृष्ण मंत्र म्हण घेन ताज नंतर मागीर बाकीचे जप बाकीचे देवाल्यांनी करून घेन करचे मागीर रुटीन जाल्यार म्हाका कसले त्रास जावो तुम्ही सांगिल्ले रिचर्ड आवय कितले त्रास जाल्यार बी 100 भितर वता म्हणले पळय तशीची हांव ना जाल्यार तांत कसो भर का म्हणले म्हाका अर्थ जालना प्रभूजी कसले भावने भर ने हांव ते करच्यान तू कसले एड कर का म्हळ तुम्ही म्हळ्यार ते भक्ती नाही म्हळ्यार भावना कशी म्हळ्यार देव आमगेल हृदया भितर आसा ते प्रिती आमगेल भितर आमी केन्ना देवाले मागून घेतात कशी हे शिश्टाष्टकम पळयल्यार आनी चैतन्य महाप्रभून सांगचे दोनी श्लोकार की देवा तुगे नांवान पुरा आसा शक्ती म्हणून नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादशी तव म्हळ्यार इतलो पुरा देवा दिता जाल्यार मेगेल तुगेल खातीर प्रिती भावन ना म्हणून निर्मल जावन आशिल्लें सो आमगेल तसल एक भावन असल्यार देव खंडीत आमकां ते दिता जाल्यार आमी करची तुमी कशी सांगिल्लें पळय आमी नियमीत रुपार करता आसूं का देव केन्ना जाव का तेन्ना देव खंडीत आमकां ते आशीर्वाद दिवन ते भावन वय दिता आमकां सो ते ऑटोमॅटिकली म्हणटात पळय ते स्वाभाविक रुपार आमी नियमीत रुपार करता पळय ते भावन उत्पन्न जातली ताजे खातीर सेपरेटली ट्राय करू का म्हणून ना प्रभूजी हांव म्हळ्यार तशी नियमीत जावन तुम्ही सांगिल्ले वेळार चड रडल्यार हांव करता कितले त्रास जाल्यार तशी करता प्रभूजी. तुम्ही कशें सांगला पळय तशें आमी पुरा जनान तशी पालन करचें ट्राय करता तुम्ही ओके प्रभूजी थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद पुराजन कॉमेंट्स राजी खातीर ह्यांची टॉपिकार आमी नेक्स्ट टायम ह्यांची टॉपिकार कंटिन्यू करूया शिष्टाष्टकमाचे 6 खातीर सो धन्यवाद सेशन तसल्याच्या अंगार रावयत वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण. धन्यवाद. नेक्स्ट संडे में